नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. पुर्तुगेजांनी उध्वस्त केल्ल्या देवळांचो अभ्यास करूंक सरकारान नेमिल्ले समितीन अंतरीम रिपोर्ट दिला. आतां मेरेन 1000 मायज देवळांचो डाटा मेळ्ळा. सगळ्यांचे मेळून एकूच स्मारक देवूळ उबारचें म्हणून समितीची सुचोवणी. पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. मात दिवाडे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ परत उबारूंकूच जाय, समितीची शिफारस. खासा रिपोर्ट. पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्लीं देवळां परत उबारपाचे नदरेन सरकारान समिती स्थापन केल्ली. हे समितीन एकठांय केल्ल्या डाटा प्रमाण त्या काळात मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो 1000 मायज जाला. त्या सुवातींचेर लिटिगेशन वाडपाक शकता. असले सगळे विशय मतींत धरून सगळ्यांचे मेळून एकूच स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीन सरकाराक सुचोवणी केल्या. एप्लिकेशन्स आयिल्लीं ती ताणें विजीट करून पळयली, पर्सनली विजीट केले, त्या गांवचे कडल्यान म्हायती घेतली आनीक थंय जे लेफ्ट ओवर उरलेले आसात किंवा बाकीचे सगळे स्टडी करून ताणें एक रिपोर्ट केलो. ह्या संदर्भात ताणें कितें केलां, प्रत्येक कडेन तुमी तें सोदून काडून खंय तरी वचचे परस एक स्मारक मंदिर म्हणून एकाच जाग्याचेर एक ब्युटिफूल टेम्पल व्हडलें केलें आनी तांकां स्पेस दिलो जर जाय जाल्यार गोंयान भितर एक मोठें बरें देवूळ हें जावपाक शकता आनी ताका टुरिस्टीक व्हॅल्यू येवपाक शकता अशें तांचें सजेशन. इन्स्टेड ऑफ एंट्रींग इनटू कॉन्ट्रोवर्सीज आनी त्या गांवान भितर जमीन कोणाची ताजे लिटिगेशन्स ही सगळी सॉर्ट आउट करता म्हणलें जर जाय जाल्यार सरकारा कडेन आशिल्ल्या जाग्यान भितर हें एक स्मारक मंदिर म्हणून बांदचें. समितीन सध्या 3 मुखेल सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो. दिवाडे जुंव्यार मोडिल्ले मूळ श्री सप्तकोटेश्वराचें देवूळ परत प्रस्थापीत करचें. पुर्तुगेज राजवटीत मोडिल्ल्या देवळांची वळेरी 1000 वयर पावता आनीक वाडटली. सगळ्यांचे मेळून एक स्मारक देवूळ बांदपाचें म्हूण समितीची सरकाराक सुचोवणी. बार्देस, तिसवाडी आनी साश्ट ही पुर्तुगेजांचे शेक आशिल्ले पोरणे वाठार. सगळ्यांत चड देवळां ह्या 3 तालुक्यांनी मोडल्यात म्हूण समितीचो रिपोर्ट. स्मारक देवूळ ह्याच 3 एका तालुक्यात जावपाक जाय म्हूण समितीची सुचोवणी. समितीचें काम चालूच उरतलें. ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळटा ती म्हायती एकठांय करीत रावतले म्हूण सुभाष सांगता. अहवाल दिल्लो आसा आनी रिकमेंडेशन दिल्लें आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन वतले आनी मुख्यमंत्री आनी अजून आमी बसले नात ताजेर. तो रिपोर्ट सबमीट जाल्लो आसा, तो अजून पर्यंत आमी ताजेर चर्चा केली ना. तो रिपोर्ट फायनल काय आनी स्टडी चालू आहा तेजेर? स्टडी चालूच आसात. इट इज नॉट दॅट दे आर कन्फायन्ड टू ओन्ली एप्लिकेशन्स आसात तीच करपाची न्ही, ताचे भायरूय आमी तांकां स्कोप दिल्लो. जर इतिहासा भितर संदर्भ मेळटा जर जाय जाल्यार ताच्या भायर वचूनय तुमी स्टडी करा म्हणून. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. 37व्या नॅशनल गेम्साची मशाल प्रधानमंत्र्याकडे गोंयची विंड सर्फर कात्या कुयेलो दितली. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. हाच्या पयलीं आयोएन नीरज चोप्राचें नांव फुडें काडिल्लें, तशी म्हायती खेळा मंत्री गोविंदान दिल्ली. 26 ऑक्टोबराक फातोड्डा स्टेडियमार उक्तावणाचो दबाजो. प्रधानमंत्र्याच्या भाशणा उपरांत सुमार 600 कलाकारांची रंगारंग कार्यावळ. 7th नॅशनल गेम्स खास करून जी ओपनिंग सेरेमनी जी आसा, ज्या ओपनिंग सेरेमनीक देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हेंच्या स्वागता खातीर गोंय सज्ज जाल्लो आसा. एक पयली गजाल म्हाका खूब खोस भोगता की आमी 37 नॅशनल गेम 12 वर्साच्या उपरांत, म्हणजे प्रॉमीस केन्ना तरी 2009 केल्लें, बट 12 ते 13 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी गोंय सरकार नॅशनल गेम होस्ट करता. 600 एक्टर्स हे PMचे भाशण जाल्या उपरांत 600 एक्टर्स नॅशनल इंटिग्रेशनचेर आपलो परफॉर्मन्स जे आसा ते मेन ग्रावंडाचेर करपाचें आसा. आमचे फक्त जी टॉर्च म्हणजे मोदीजीच्या हातात दिवपाक जाय. आयोएन सांगला नीरज चोप्रा येतलो. आमी गोंयच्या वतीन आमचे कात्या कुयेलोचें नांव सजेस्ट केलां. सो कात्या कुयेलो शी इज गिवींग द हँडओवरिंग द टॉर्च टू ऑनरेबल PM. गोयच्या वतीन कात्या कुयेलो आसा. Definitely everybody is exciting to have the Neeraj Chopra in the state of Goa. And we have already written, he has confirmed and त्याचो आमी एक रोल दिल्लो आसा की आमची टॉर्च जो आसा तो टॉर्च मार्च पास जावचे पयलू आदरणीय पंतप्रधाना कडेन ते संपर्क करतले. 37व्या नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणा वेळार मडगांवच्यान पणजे, फोंडे, वास्को, दाबोळचे दिशेन वचपी गाडयांक पुलिसांनी ट्रॅफिक एडवायझरी काडल्या. बिरेस्तारा सांजेच्या आदेसाक कसो आसतलो ट्रॅफिक पळोवया घेवया. सावियो डायस आनी विक्रम नायकाचो खासा रिपोर्ट. ऑक्टोबराचे 26 आमचो इंडियेचो प्रधानमंत्री 37 नॅशनल गेम्स इनॉग्रेट करपाक फातोड्डा स्टेडियमार येतात. ते सुमार गोवा पुलिसांनी जायते ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्यात आनी सेफ्टी मेजर्स घेतल्यात.
फातोर्डा स्टेडियमाक जे जितले रोड आसात ते दनपारच्या 2:30 वरां सावन रातच्या 8:30 वरां पासून बंद आसतले. होलसेल फिश मार्केटाच्या रस्त्यार जावं केटीसी बस स्टँड वो डॉक्टर रिबेलो हॉस्पिटल लागीं वो जो मेन रोड आसा केटीसी रोड जाका आमी म्हणटात त्या रोडार कोणाकूच पार्किंग करूंक मेळचें ना. मडगांवचे रिटेल मार्केट सांजेच्या 2:30 वरां सावन 8:30 वरां पासून लोकांक बंद आसतले. जे आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक आयलां की हे ट्रॅफिक एडवायजरी जे आसा जे रस्ते ब्लॉक केल्ले आसा इज फॉर सेक्युरिटी रिजन्स. नरेंद्र मोदी जे आसा गोंयान आयएनएस हंसाचे दाबोली एअरपोर्टाचे आयएनएस हंसाचे नेवल स्लीप आसा थंय लँड जातले सुमार 2:30 सुमार हे जे रस्ते बंद आसतले 26 तारखेक 2:30 ते 8:30 मेरेन आसतले. जेन्ना ते लँड जातले थंयच्यान ते फातोर्डा वतले आनी ताका लागून जे मेन रस्ते वास्कोचे जे बंद आसतले ते म्हणजे जे आयएनएस हंसाच्यान बिर्ला क्रॉस जे आमी वेर्णा जंक्शन म्हणटात तो रस्तो बंद आसतलो. पणजे एका रातीत चमत्कार जातलो. नॅशनल गेम्स सोंपतनाच पणजेंतल्या सगळ्या पोन्न्या कदंबाच्या सुवातेर ईव्ही बसी सुरू करता म्हणून येरादारी मंत्री मामीन कदंबाच्या 43व्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीत उलयलो. कांय दिसांत म्हजी बस स्कीम गोंयभर सुरू करता म्हणून मामीन सांगता. कदम स्टाफाच्या 7th पेचो इशू तडीक लावचो म्हणून मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी. आमकां बसय कमी पडटा. आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगळ्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा. ओवरनायट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो. ईव्ही बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम, तालिगांव, आर्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलतात ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस. आमी पूर्ण तयारी केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी माझी बस स्कीम मुख्यमंत्री माझी बस स्कीम म्हणून आमी केल्ली आसा. प्रायव्हेट बसीस वी हॅव टेकन ऑन बोर्ड. प्रायव्हेट बसीसां बरोबर टाय अप करून जे खेड्यांनी सुद्धा भितरले गांवांत बस पावना कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाची बस थंय ना जाल्यार हायर केल्ली बस एज गुड एज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना बस चलतली. म्हणजे कितें दाखयता ट्रान्सपोर्ट जे म्हणटा सगळे सारखे आसा. गोंयांत ओन्ली ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जावपाक जाय. सगळ्यांत जास्त ताळ्यो पडल्यो तेन्ना तेणें म्हणलें 7th पे कमिशनाचे एरियर्स तुमच्या उरलाचे दिवपाक जाय म्हणून बाब उल्हासान मांडलें. आनी तुमी जाणा आमचे मुख्यमंत्री कितें स्वत ते पळयता उदार मनाचे. आनी म्हाका खात्री आसा पयशे जेन्ना सरकारा कडेन आसतले तुमचे तो फाटी दवरपाना तुमचे एरियर्स क्लियर करपाची म्हाका खात्री आसा. तुमचो एरियस दिवपाक जाय. तुमचो चेअरमॅन आनी मिनिस्टर म्हाज्या फाटल्यान आसा. दिवपाक जाय ना म्हणना पण त्या बरोबर आमची जबाबदारी आसा. आमी सगळ्यांनी तितकेच कदंबाक फायद्यान हाडपाक आमी कितें करपाक शकतले तेज्यो आयडियाजूय दिवपाक जाय आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन सुद्दां तुमीच करपाची गरज आसा. रेंट कार वा बायक घेवन भोंवपी ट्युरिस्टां कडेन फेटल एक्सिडेंट जाल्यार तांचेर आनी गाडयेच्या मालकाचेरूय कारवाय करपाचो कायदो करतले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. ट्युरिस्टांनी कायदो नेम पाळचो म्हणून उलो. ट्युरिस्टां परस गोंयकारांची सेफ्टी म्हत्वाची. टॅक्सी ड्रायव्हर पिट्टात म्हणून कागाळी. ट्युरिस्ट तांकां जाय त्या गाडयेन भोवंक शकता ते खंय टॅक्सीवाले थारावंक शकना. आतां जे एक्सिडंट जाता जे काल हांव मिडियाचेर पळयतालो कोण तरी ती रेंट कार घेतला तो बरें मारला आनी ती गाडी चलयत आसा. कोणाक 4 जाणांक वाटेर मेळ्ळा ताका उडयले कोणाच्या शेतान घातली आनी कितें केलें. ह्या पद्दतीचे एक्सिडंट जावपाक लागल्या. आमचे लोक फॉलो करता भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन पण तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रूल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना. जे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि. जे रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना. इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें. हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडलिटी कशी ठरोवपाची ती. जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचे डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो. म्हणजे तो ड्रायव्हरूच न्हू तो इवन तो ओनर सुद्दां कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली. जाल्यार तो घेता आपलो आनी जाय तें करता आनी ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत. बऱ्याचशा हॉटेलवाल्यांनी लेटर दिलां आमकां टॅक्सीवाले हारेस करता म्हणून सरळ सांगता स्पश्ट. पुलिसेक तेणी लेटर दिलां
अरे प्लॉट गोवा माणसातल्या टॅक्सीतल्यान जो देंवता किंवा जेणी गोवा माणसाची टॅक्सी आपयल्या त्याच्या कडेन लोकल टॅक्सीवाल्यांनी झगडून उपयोग ना आनी हाज्या फुडें आमी टॉलरेट करचे ना. आनी तेका दिसता तो आपलो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट तो ठरयतलो, त्याचा रायट ताका आसा, हांगासर टॅक्सीवालो त्याचा रायट करूं शकना. DYSP पोस्टा खातीर जाल्ले पूर्व तपासणी परीक्षेचो सापूच बाबत निकाल. GPSCन 22 ऑक्टोबराक घेतिल्ले ऑनलायन परीक्षेत फक्त 58 जाणूच पास, जाल्यार 1800 वयर फेल. 2.5 वर्सां उपरांत GPSCन DYSPच्या 28 सुवातांक आयतारा थेट नेमणुके खातीर परीक्षा घेतिल्ली. खासा रिपोर्ट. Goa Public Service Commission has initiated to recruit directly DYSP post for Goa Police after a gap of 25 years. Approximately 2,300 applicants had applied for the post, but finally, in the pre-screening exam, only 1,866 applicants appeared, out of which only 90 have succeeded to qualify for the screening exam, out of which only 58 have outrightly passed the pre-screening exam, which is though a very poor show. But GPSC has decided to give 32 qualified applicants another chance to appear in the pre-screening exam, and it has scheduled on 5th November. It is interesting to see if GPSC succeeds to complete the recruitment to recruit 28 direct DYSPs. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. समाज कल्याण खात्यान गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर CM स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केला. पोर्टलार वेगवेगळ्या जाती जमातीच्या भुरग्यांक, दिव्यांगांक लागू स्किमी, राज्य आनी केंद्रा वतीन पोस्ट मॅट्रिक स्किमी आनी बाकीच्यो शिक्षणीक स्कॉलरशिप CM स्कॉलरशिप विशयी म्हायती मेळटली. चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप पोर्टल आयज आमी जनते मुखार दवरतात आनी ताचे हायलायट्स म्हणजे आमकां डिजिटली वचपाक जाय आनी जो पेपर वर्क आसा तो सेव करपाक जाय, तशेंच जो टायम कन्ज्यूम जाता तो सेव करपाक जाय. ताची एलिजिबिलिटी कोणाकय खंयचीय स्कीम काडपाक गेले जाल्यार पोर्टलाचेर लॉगीन जाले नंतर सगळ्यो स्किमी येतल्यो आनी स्किमीचेर जेन्ना तुमी प्रेस करतले तेन्ना स्किमीचे क्वॉलिफाय कशें जाता, एलिजिबिलिटी कितें आसा आनी स्किमीक लागपी डॉक्युमेंटेशन कितें आसा हें सरळ थंय येतलें. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता, खास करून स्कॉलरशीप पोर्टल. दिस इज अ वन स्टेप टू एप्लाय फॉर द स्कॉलरशीप. हे आज आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लॉन्च करता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वतीन वेगवेगळी स्कॉलरशीप वेगवेगळे कडल्यान एप्लाय करताले. इवन दो द स्टेट गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कॉलरशीप, बट बरेचशे फावटी भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळपाक डिले जाताले. पुअर रिस्पॉन्स, बऱ्याच जाणांक हाजो अवेरनेसूय नाशिल्लो, खूब जाण एप्लाय करिनाशिल्ले. दॅट्स वाय आमी हाजो इनिशिएटीव घेवन हाजी एक सिंगल पोर्टल एप्लाय करपाचो थारायलो. ऑल टुगेदर 663 स्कूल्स हेजेर आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाला. टार्गेटेड रजिस्ट्रेशन इज 11,402 हो टार्गेट आसा आमचो. टोटल स्कीम इज 16 आनी टोटल डिपार्टमेंट 3 हाजो आमी टार्गेट दवरलेलो आसा. RFP आनी DCAच्या ड्राफ्टांचो अभ्यास करून कायदेशीर सल्लागार नेमपाचे GFDCचे बोर्ड मिटिंगेत थारलां. परीचे आमदार मंत्री GFDCचे अध्यक्ष देविया राणेच्या बसके उपरांत ट्वीट. राना वाठार आनी अभयारण्यांत इको फ्रेंडली लोकांच्या उपयोगाच्यो सुविधा उबारपाचेरूय चर्चा जाली. फुडले पिळगेक गोंयची रानां राखूंक महामंडळ वावुरता. स्वयंपूर्ण गोवा.com आनी स्वयंपूर्ण गोवा e-बाजार.com पोर्टला वयल्यान गोंयचो स्वयंपूर्ण e-बाजार चलतलो. मुख्यमंत्र्यान पर्वरी मंत्रालयांत लॉन्चिंग केलें. चवथीक e-बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बायला गटांचो e-बाजारात मोठो वांटो आसा. गांवच्या आपमजत गटांक e-बाजार उक्तो जातलो. दादल्यांनी तरणाट्यांनी फाटीं रावचें न्ही. e-बाजारा वरवीं आपले प्रॉडक्ट विकचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. स्वयंपूर्ण चतुर्थी e-बाजार हो सुरवात केलो. स्वयंपूर्ण चतुर्थी e-बाजाराक खूब मोठो रिस्पॉन्स हो आमच्या मोगा भयणीं कडल्यान मेळ्ळो आनी त्या निमित्तान चवथीक केल्लो फराळ आमी पेडण्याच्यान काणकोण, काणकोणच्यान पेडण्यान अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन एकामेका कडेन पावोवपाक शकले. स्वयंपूर्ण e-बाजार हो e-बाजार आमी फुडें व्हरता आसतना e-बाजार चतुर्थीक हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आमी दिवपाक शकले. बट आज आमी स्वयंपूर्ण गोवा.com आनी स्वयंपूर्ण e-बाजार ह्या दोन सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण e-बाजार चलतलो.
विशेष करून CSC ॲप होय बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागांतले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर हे पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी बी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तोय तेंच्यांनी करूं येता. आतांच जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें ग्रामीण भागांत आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य प्रॉडक्ट आसतले डिफरंट आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसतले किंवा आनीकूय तेंच्यांनी वेगवेगळे तयार केले वेगवेगळे आयटम्स आसतले हे कशा पद्दतीन ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट अवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण बाजार हो वर्किंग करतलो. दसऱ्याच्या मुहूर्तार उद्देजक दत्ताराम पेडणेकारान म्हापशे मरोड वाठारांत साई किरण हॉटेल सुरू केले. उक्तावणाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो. म्हापशांतल्या मोठ्या हॉटेलांनी आतां साई किरणाचें नांव. दत्ताराम म्हणटा खूब हाल काडून वयर सरलो. आज स्वप्न पुराय जालें. दसऱ्याचो मूड जो आसता तेन्ना वेगळो वचना परत वता. सो आय एम शुअर ऑल द हार्ड एफर्ट्स ही हॅज पुट थ्रू ऑल द जर्नी सुधीर नालो आपल्याला 40% मूव करता. ताजे परत तोंड पळयलें आनी तो दिसता 40% जालो. आतां बाब दत्तारामाची स्टोरी आनी सगळे ताणें आयकतकच एक दिसता की मनशाक समज एक जिद्द आसा जाल्यार मनीस कितेंय करूंक शकता. एक म्हणल्यार फॅमिली बरोबर आसली जाल्यार कितेंय करूंक मेळटा. A joint family always gives a better answer than a family which is differently placed. आणि आमकां सदां एक मानप आसा पांचूय बोटां एक नासता पूण ती घट जाली जाल्यारूच मूड जाता. तो एक बऱ्यापैकी टेलर म्हापसा जे आमचे गांधी सर्कल आहा थंयसर तेचो एक उत्सव काडप. भयंकर मेहनत करी रातीचे दीस करून जावं कोणाक इमर्जन्सी सुद्दां कपडे दिवपाक जाय दितालो पूण ते घेण्यासारखे. तेन्नाच्यान जी मेहनत करून तेचो उद्धार जालो तेणी फुडें फुडें जे स्टेप घेतले आयज तो हेचेर पावल्लो आहा. म्हाका दिसता खरीच ड्रीम which I have not expected in my life. So today what I am is all my hard work and support of my family and especially the customers and related to all business. एक टेलरिंगांसून सडनली एक फील्ड चेंज करप हांव कन्स्ट्रक्शनान येवन आतां हें आमी हें नेवो एम्पायर सुरू करप. सर आमी खूब हितून स्ट्रगल केलो आनी आज हांव म्हाका दिसता देवान आमकां कितें आशिर्वाद दिलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe. Keep watching Prudent.